सांकवाळे स्वयंपूर्ण गोंय बाजाराचे उक्तावण कुठ्ठाळीचो आमदार आंतोन वाज आणि पंच तुळशीदास नायक हांच्या हस्तुकी जाले। गोंयकारांनी हे घरगुती जिनस आणि सामान विकते घेवचे, गोंयच्या बायलांक स्वावलंबी जावपाक संद गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्या आणि ह्या बायलांनी आपल्या हातान तयार करून सामान विकपाक हाडिल्लें आसा। हे सामान घेवन तांकां उमेद हाडची अशी मागणी सांकवाळचो आमदार आंतोन वाज हांणी केल्या। तशेंच ह्या सेल्फ हेल्प पंगडाक भरभरून गिरायक घालचें असो उलो गोंयच्या जनतेक तांणी मारला। महिला मंडल तसे आमचे सांकवाळचे पंच डॉक्टर तुळशीदास नायक आणि आमचे सगळीं आमची भाव भयणां हांगासर आसात। बरेंच एक उमेद दिसता आयज जे आमचे गोवा गव्हर्मेंटान जे महिला मंडल जे सेल्फ ग्रूप जे आसा तांकां एक मदत केल्ली आसा। एक पेंडलाक तांकां एक पेंडल घालपाक बाकीचे एक जे आसा गव्हर्मेंटान सपोर्ट केल्लो आसा, कित्याक आमचे जी महिला आसा जे सेल्फ ग्रूप आसा जे महिला मंडल आसा तांकां एक आमचे गांवचे जे स्वीट आसा जे आमचे गणेश लागीं पावल्ले आसात आणि हे गणेशा खातीर आमचे जे स्वीट जे आसा ते आमच्या लोकांक जे लोकल आसा हांव मागता आमचे जे सगळे गांवचे भाव भयणां तांकां जाता ते भाशेन महिला मंडल जे हे पर्सनल लेवलचेर कांय ना पूण जे ग्रूप आसा ते आपले जे आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हेच्या अंतर्गत आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी हो उपक्रम आयोजित केल्लो आसा। गोंयभर अशी स्टॉलां घातलेली आसात। तेजो फाटलो उद्देश इतलोच की गांवगिरे वाठारांत ज्यो आमच्यो महिला आसा आनी तेंच्या हातीचो टेस्ट हो सगळे गोंयभर पावचो। आनी चवथीच्या निमतान ही पळय स्टॉलां घातल्यात हो कांय भेसळयुक्त नासतना आमच्या बाजारांत जर पळयत जाल्यार आज खूब भेसळयुक्त मेळटा, पूण हो प्युअर टेस्ट महिलाच्या हातांतल्यान गांवगिऱ्या महिलांच्या हातांतल्यान ह्या स्टॉलांनी सगळे वचत थंय आमकां मेळटलो। तशेंच आज सांकवाळच्यो महिला तेणी आपली सगळी कला हातीची तेंचो तो पळय टेस्ट आसा तो चवथीच्या निमतान हांगा ह्या स्टॉलान तेणी घातलेलो आसा। हांव मागता सगळ्या गांवांत उलो मारता की तेणी भायर बाजारांत खंय वचनासतना ह्या स्टॉलांनी तेंचे परचेज म्हणल्यार विकत घेवचे, जेणे करून आमची चवथूय बरी जातली, आमकां कांय मालूय पडचे ना। कित्याक